2020तल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात आरोपी अर्जुन काजिडोनी हाका मडगांव सत्र न्यायालयान जन्मठेपेची कादय फरमायल्या। अर्जुन काजिडोनी हाणे 2020त फेब्रुवारीचे 3 तारखेर दोग जाणांचेर तकलेर फातर घालून खून केल्लो। या प्रकरणात तेन्नाचे फातोडेचे पुलीस निरीक्षक कपिल आणि उपनिरीक्षक गोविंद गांवकर हांणी बेगोबेग ह्या केसीचो तपास लायिल्लो। मडगांव सेशन कोर्टान फातोर्डेच्या डबल मर्डर केसी भितर जी फेब्रुवारी 2020 जाल्ली ते एचजीपीडीए मार्केटार गेले त्या हातूंत भितर आज अर्जुना काजिडोनी हाका दोशी थारायलो आसा। ताका लायफ इम्प्रिजनमेंटाची शिक्षा दिल्ली आसा। अर्जुना काजिडोनी हाणें दोग जाणांक तकलेर फातर घालून त्याच बरोबर सोऱ्याच्यो बाटल्यो मारून खून केल्लो। ही केस तेन्नाचे फातोर्डेचे पीआय कपिल नायक आनी पीएसआय गोविंद गांवकर हांणी 12 वरां भितर इन्सिडंटाच्या उपरांत 12 वरां भितर डिटेक्ट केल्ली आनी त्या केसीचो शेवटी आज निकाल लागिल्लो आसा। आनी कोर्टान अर्जुना काजिडोनी हाका दोशी थारावन ताका लायफ इम्प्रिजनमेंटाची शिक्षा दिल्ली आसा। 2012 अर्जुना काजिडोनी हाणें एचजीपीडीए मार्केटाच्या फाटल्यान बाश्मी गस्ती 30 खारेमान हांगा रावपी आनी मुत्तुन्नो बडिगर 18 वर्सांचो हांकां तकलेर फातर घालून जिते मारिल्ले आनी त्याच बरोबर सुनील सावंत हो एक आशिल्लो तो इंजर्ड जाल्लो आनी तो आपलो जीव वाचोवपाक शकलो थंयच्यान धांवन वचून। हें सगळें जें प्रकरण हें खुनाचें प्रकरण जाल्लें हें सोऱ्या वयल्यान जाल्लें आनी हें फातोर्डा तेन्नाचे फातोर्डा पीआय हांणी ही केस कोर्टाक रोखडीच मांडली आनी ती सिद्धी जाली आनी आज ताका सेंटेन्स जाल्ली आसा। म्हणून टीम खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू कुलकर्णीकार।